नमस्कार. पोळे प्रुडंट खबरो. गोंयची विधानसभा वेंचणूक 11 ते 18 डिसेंबर मध्ये जावपाची शक्यता आहे. गोंयचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांची दिल्ली वेंचणूक आयोगाक शिफारस. ऑक्टोबरासावन चड करून आचारसंहिता. महापालिकेच्या वॉर्ड डिलिमिटेशनाची डीएमए चौकशी. मामलेदाराकडेन मागलो रिपोर्ट. ताळगाव पंचायतीचे 200 मतदार महापालिकेतय प्रुडंटान केल्ले एक्सपोज. लोकांक बियर फॅक्टरी नाका जाल्यार सरकारान करची न्ही. विशय घेवन वतले गांवांनी. अपक्ष काँग्रेस आमदार पावले सांग्यार आमडय. बँक एटीएमात हायटेक फ्रॉड आणि लूट. हिडन कॅमेरा स्कीमर लावन देना बँकेच्या पणजी एटीएमातल्यान 39 अकाउंटाचो चोरलो डाटा. एटीएमातल्यान लुटले 6.5 लाख. पासपोर्टाक लागून हुमरे जोडोवपाची गरज ना. पयलीं पासपोर्ट मागीर व्हेरिफिकेशन. प्रक्रिया बदलली. गुन्यांवकारी फाटभूंय ना हे सर्टिफिकेट मात जायच. आणि मोल्ले सत्तरीत चिऱ्याचे खणीचे जाले संग्रहालय. थळाव्या कलाकारान कोरांतली चिऱ्याचे खडपाचेर तरेतरेची हस्तशिल्पां. सूर्यकांत गांवकाराक फक्त खडपांचो आधार. खबरो विस्तारान. गोंयची विधानसभा वेंचणूक 11 ते 18 डिसेंबरामध्ये जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्ली वेंचणूक आयोगाक ही शिफारस केल्या. 11 डिसेंबर 18 डिसेंबर मजगतीं गोंयची विधानसभा वेंचणूक घेवची अशें तांणी कळयलां. ऑक्टोबरासावन आचारसंहिता लागू जावं येता. नातलां उपरांत जावपी भुरग्यांच्यो परीक्षा सगळ्यो गजाली पळोवन गोंयच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ही शिफारस केल्या. गोंयांत विधानसभा वेंचणूक डिसेंबरात कित्याक जावं येता ते पळोवया. गोंय विधानसभा वेंचणूक जावं येता 11 ते 18 डिसेंबर मजगतीं. गोंयच्या विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपता 9 मार्च 2017. मार्चांत जाता 10वी आनी 12वीच्यो परीक्षा. मार्चांत वेंचणूक घेतली जाल्यार ताचो फटको 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यांक बसता. जानेर फेब्रांत वेंचणूक घेतल्यार क्रिसमस न्यू इयराक कोड आसतलो ते बरोबर न्ही. पंजाब मणिपूर उत्तरांचलचे विधानसभांचोय गोंया बरोबर सोंपता कार्यकाळ. डिसेंबरांत वेंचणूक घेतल्यान ऑक्टोबरांत वेंचणूक आचारसंहिता. गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची टीम डिसेंबरांत वेंचणूक घेवंक तयार. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. पणजे महापालिकेच्या वॉर्ड डिलिमिटेशनाच्या कोफुसांवाची पालिका प्रशासन खात्यान चौकशी सुरू केल्या. डीएमएन तिसवाडीच्या मामलेदाराक आदेश दिला. मामलेदार चौकशी करून डीएमएक रिपोर्ट दितलो. ताळगांव पंचायतीक हालींच मतदान केल्ले बोरबाट, शंकरवाडी आनी व्हडले बाटांतले 200 मतदारांक पंचायतींतल्यान भायले भायर महापालिकेत घाल्ले. प्रुडंटान हो प्रकार मंगळारा एक्सपोज केल्लो. पणजे महापालिकेच्या वार्ड डिलिमिटेशनात सरकारान केल्लें कोफुसांव प्रुडंटान उक्ताडार हाडले उपरांत आतां डीएमएन चौकशी सुरू केल्या. ताळगांव पंचायतीच्या बोरबाटचे 100, शंकरवाडी आनी व्हडल्या बाटांतले दरेकी 40 मतदार महापालिकेच्या मतदार वळेरेंत घाल्यात. नेमा प्रमाण अशें करतना सरकाराक पयलीं अधिसुचोवणी काडची पडटा. मात सरकारान हे प्रकरणात अशें कांयच केल्लें ना. आतां डीएमएन ह्या प्रकरणात चौकशी सुरू केल्या. तिसवाडीच्या मामलेदाराक प्रभाग फेररचणुकेची चौकशी करून रिपोर्ट दिवंक सांगला. पार्ट नंबर 36, 38 आनी 18 ची चौकशी जातली. चौकशे उपरांत मामलेदार डीएमएक रिपोर्ट दितलो. 2 दिसां भितर मामलेदाराचो रिपोर्ट येवं येता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सरकारान केल्लें हे कोफुसांव जाग्यार घालपाक सध्या एकूच पर्याय आसा. सरकारान अजून पणजे महापालिकेच्या मतदारांची वळेरी जाहीर केल्ली ना. सरकाराक चूक जाग्यार घालपाक महापालिकेच्या वळेरेंतल्यान ह्या मतदारांक काडचे पडटले. मात तशें केलें जाल्यार वार्ड नंबर 17चे मतदार मोठ्या संख्येन कमी जातले. सध्या वार्ड 17त 892 मतदार आसात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सांग्यार आमडयच्या लोकांक बियर फॅक्टरी नाका जाल्यार सरकारान हाडची न्ही म्हूण विरोधकांनी नेट लायला. हो विशय घेवन गांवांनी वतले म्हूण विजय सरदेसाय उलयलो. काँग्रेसीचे 3 आनी 3 अपक्ष आमदारांनी बुधवारा एकठांय आमडय वचून माडांची परिस्थिती पळयली. फॅक्टरीक लागून माड मारपाक मेळचे म्हूण सरकारान माडाक झाडांतल्यान काडला म्हूण सरकाराच्या नांवान सध्या शेबय चल्ल्या.
हे झाड अशी न्ही समज गव्हर्मेंट खंयचेय गांवचे झाड मारता जाल्यार नागा संन्यासांचो पयलो श्राप तांकां लागतलो हे आज तुमकां सांगता. नागा संन्यासी इतले कठोर आसा ते आजीवन संन्यास घेवन भोंवतात. तांकां कोणाच्यान आडोवपा जायना. तेन्ना आमचो हेंकां हे मारतल्याक तो कोण ओनर आसा आनी जावं कोणें परमिशन पास केला आहा तेकाय आमचो श्राप आसतलो आयच्यान. जर डिस्टिलरी कोणाकी घालपाची आसा जाल्यार सांग्या इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. सांग्या गांवकारांक जर नाका गांवाच्या विरोधात वचून इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जाय जाल्यार घालची. ह्या गांवांत ही डिस्टिलरी घालची न्ही अशें गांवकारांचें पूर्णपणे मत. म्हाका दिसता आतां तरी सरकारान बुद्ध शिकची आनी सरकाराक जाग घेवची आनी हो अमेंडमेंट तांणी फाटल्यान घेवचो. हांगाच्या आमदाराची लज करी. तो म्हणटा तो थोडे माड आहा थोडे माड आहा. आज हांगा पळयलें जाल्यार दिसता की हे व्हडले माडाचे भाट आनी हे सगळे माडाचे भाट कापपाक हो फुडें सरिल्लो आहा. कोण खंयचो जैन म्हणटा का हाडून सांगे विकूंक सोदता. म्हाका दिसता हे आमदाराक पयलीं हांगा धडो शिकोवपाची गरज आहा. खातीर आमी सगळ्या गांवांनी वतले. फुडलें आमचें टार्गेट आसतलो राजेंद्र हल्लेकार जो डिफॉरेस्टेशन मिनिस्टर जाला. आमी नेक्स्ट वतले पेडण्या. पेडण्याच्या देवांक मागतले पेडण्याच्या लोकां कडेन मागतले की बाबा गोंयकारपण राखपा खातीर सगळ्यांचो एकवट जावन दी. गोंयांत एका बँक एटीएमात हायटेक फ्रॉड करून 6.5 लाखांची लूट मारल्या. अनवळखी चोरान पणजे देना बँकेतल्यान 39 जणांचे पयशे काढल्यात. एटीएमात स्किमर आनी हिडन कॅमेरा लावन ताणें कस्टमराचो पर्सनल डाटा चोरलो. उपरांत वेगवेगळ्या एटीएमांतल्यान तांच्या अकाउंटांतले पयशे काडले. सायबर सेल पुलिसांनी फ्रॉड आनी चोरयेचो गुन्यांव नोंद केला. मात बँकेच्या एटीएमांतलो कॅमेरा चलनाशिल्ल्यान चोर सारको वळखूंक येना. पणजे देना बँकेच्या एटीएम रूमात एका फॉरेनर कसो दिसपी अनवळखी चोरान डिसेंबरान एक कर्म केला. पासवर्ड नंबर पॅडा वयर ताणें हिडन कॅमेरा लायलो. दुसरे वाटेन त्याच एटीएमात स्किमर मशीन लायलें. थोड्या वेळान ताणें हिडन कॅमेरा आनी स्किमर काडलो. स्किमरात एटीएमाची मॅग्नेटिक स्ट्रीप नोंद जाता. गोंयच्या सायबर पोलिसांक तपासात ही गजाल दिसली. त्या चोरान देना बँकेच्या 39 जणांच्या खात्यांतल्यान सुमार 6,51,000 काडले. सगळ्यांत अजापाची गजाल म्हळ्यार हायटेक चोरी जाल्ल्या देना बँकेच्या एटीएमात सेक्युरिटी गार्ड नाशिल्लो. ह्या एटीएमात 2 कॅमेरा आसात मात मेन कॅमेरा चलना. एक चलता ताची क्वॉलिटी सारकी ना. तातूंत व्हिडिओ सारको दिसना. ताका लागून अजून मेरेन पुलीस चोराक सारके वळखूंक शकना. चोरान परवरे कळंगूट आनी म्हापशां वेगवेगळ्या एटीएमांतल्यान पयशे काडल्यात. आतां पुलीस बाकीच्या बँकांच्या सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान चोराची वळख सोदतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. घेऊ एक विराम.